हे आयचे 8वें नोवेन आमी भेटयता वितोरीन लोबो आनी फामील तांची पासत आर्गांच्या मनान आनी बरी भलायकी सगल्यांक जिबे आसल्यांक आनी मेल्ल्यांक सासणाचें सूख तशेंच दुसरे देसांव सगळे मरून गेल्या ते आमचे कॉन्फ्रार बाबनी तांचे पासत आनी जाणीं परब समोर म्हणल्यार मोरदोम तांचे पासत आनी आयज मिसाची मांडावळ करता फ्रेंड्स ऑफ जोसेफाज तशेंच कॅरिस्मॅटीक इंटरसेसर प्रेयर ग्रूप आनी फॅमिली सेल देवान तांचेर बी आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज कांदेलार ह्या सायबिणीचें 8वें नोवेन आनी आयचो विशय जावन आसा मारिया मिशोनरी कशी जेजूची बरी खबर सेवेंतल्यान परगट्टा. मारयेन आपल्या जिवितान न्हय उतरांनी पूण मोगान आनी ल्हानवीक सेवेंतल्यान जेजूची बरी खबर परगटली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतल्या मारिया एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करता आनी तिची सेवा करता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना मारये भाशेन आमी वेतांव थंय मोगान आनी खालतिकायेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून आमचे सेवेंतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाल भाव भयणीनो, हे सुरवातेची उतरां मनान धरून आयचो विशय आमकां उगडास करता. आमी जेन्ना एकामेकाची सेवा करता तेन्ना आमी जेजूक आमच्या सोरभोवती आसलेल्या भाव भयणी सोवे परगट करता. पूण कांय पावटी जेजूक परगट करचे सुवातेर आमी आपस्वार्थेन भरून आमचेंच आमी चिंतलां असल्या आनी हेर आमच्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी दूख धरून सोगली सांगातान म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पसरपाच्या झुजांत साकवार मुळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्पराच्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. काकलूच सारा देवा, आमचे ओसोकतायेन तूंच आमचो आसरो. भागिवंती देवा मातेचो उगडास काडटना तिचे विणवणेच्या आदारान आमच्या खोटेपणांतली आनी आमी मेकळी जावं शिकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. बागिवोन पावलून गलासियेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खोशो पाळी नाकात. बगर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खोशो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खोशो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खोशो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. परतून म्हणया, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याय देवाक बसू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पूण म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोर हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशेंच सोडली. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार, एकाच फारान तांच्या दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातांत मार घालतलो आसलो. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोडबोडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. मोगाल भाव भयणीनो, कांय शेगडे आदीं दामियन नांवाचो एक पाद्री तो मिस्योनार वावर करूंक हवाई देशाच्या एका आयलँडान, ते म्हणल्यार मोलोकाय हे आयलँड, ह्या आयलँडाचेर जे सोगले आमचे लेप्र जाल्ले भाव भयण आसले तांकां ह्या आयलँडार वचून ते तांकां थंयसर सोडटाले आनी मरूंक सोडटाले. कित्याक त्या काळार लेप्रसी जाल्ल्या मनशाक कसलेंच ओकोद नासलें तांकां बरें करूंक. आनी ह्या पासत हो पाद्री आपले जीव संकोश्टान घालून त्या स्वातेर वेता, कित्याक त्या स्वातेर वचूंक कोणूच तयार आसना. आनी हे मिसांव तो आपणाक घेता आनी देवान ताका ह्या आपल्या भावा भयणाची सेवा करूंक आपयल्या म्हूण तो मानून घेता. जायत्या वर्सान ताकाय ही पिडा लागता आनी हे पिडेक तो शेकी सापडून ताचो जीव सोंपता. मोगाल भाव भयणीनो, आयज सेंट डेमियन द लेपर म्हूण आमी ताका उगडास कोत्ता, कित्याक ताणें लेप्र जाल्ल्या आपल्या भाव भयणाची मोरोपोरयान विस्वाशीपणी सेवा केली आनी ओगेपणान ही सेवा केली. कित्याक त्या आयलँडार कोणूच वचो नासलो. ताका कुमसार जावंक जाय आसलें जाल्यार ताचो कोणूय पाद्री वो बिस्प थंयसर पावलो जाल्यार खुशालकायेन तो कुमसार जावंक रावतालो. आनी ह्या आपल्या सोगल्या सोरभोंवती आसलोल्या त्या आयलँडाचेर आपल्या भाव भयणाची तो सेवा करतालो. कित्याक आमी जाणात, आमी आमी ह्या संवसारांत भितर सोदता ते मोरोपोरयान आमकां साक्रामेंत आसात आनी आमकां हे साक्रामेंत आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आदार दितात. कित्याक जेन्ना तो ह्या आयलँडान भितर सरलोलो तेन्ना ताणें पळयलें की हो सगलो लोक जो आसा तो आपलो देव धर्म नासलोले परी आपलें जिवीत सारताले. आनी ह्या पासत तो आपलें हें मिसांव म्हूण करून घेता. पयले जेन्ना तो आपलो वावर सुरू करता तेन्ना इगोजेन कोणूच आसना, पूण सोका सोका लोक ताका मानून घेता आनी शेकी तो आख्खो लोक जो आसा थंयसर तो देवा सोरशी तांकां ओडून हाडटा. आनी ह्या पासत आयज तो जायत्यांक नमुनो ताच्या सेवे चाकरेंतल्यान, ताच्या वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें देवाचो मोग ह्या मनशा थंय उक्ते केले. आयज आमी पळयता, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, मारिया मिशोनारी कशी जेजूची बरी खबर सेवेंतल्यान पोरगोडटा. आमी जाणात, मारिया गोरबेस्त आसली, तिका जाय जाल्यार सांगूंक जातालें हांवूच गोरबेस्त आसा, इतले लांब काय कित्याक म्हूण म्हज्यान थंयसर म्हजो प्रवास करूंक जाय. तिणें आपल्या घरा रावन एलिझाबेथीक आपले नोमान आनी खंयच्याय मनशा सोरी धाडूंक जातालो, पूण ती धावी थंयसर वेता. आनी ह्या पासत मोगाल भाव भयणीनो, आयज नियाळ करूंक एकूच उतर तुमचे मुखार दवरता, ते म्हणल्यार मेरी, MARY. लेटर M आमकां उगडास कोत्ता, मिशन बिगिन्स विथ अ मुवमेंट. म्हणल्यार मारिया जेन्ना हे कुरपेन बोल्लोली उस्तोरी कशी आपलें जिवीत सुरू करता तेन्ना आपले चिती नासतना ती पयलेच दुसऱ्यांचे
आपल्या भाव भयणीचें मोन तिका आसता. आपले जाणटे एक मावशी भयणीक भेट करूंक ती धावी वेता आनी ह्या पासत मारिया आमकां शिकयता जोरी तर आमी मिस जावन देवाचे फुडें व्हरूंक सोदतात आमच्या जिवितान जाल्यार आमी आमचे हात पांय हालोवन त्या स्वातेर सेवा करूंक पयली गरज. तर मारये भाशेन आमचेंय मिसांव जें सुरू जाता तें आमच्या काळजांतावन सुरू जाता. हें मिसांव जें आमच्या काळजान आसा आमी जेन्ना मोगान ओडटाव तेन्ना देव आमकां शक्ती दिता कृपा दिता दुसऱ्यांची सेवा करूंक. दुसरें लेटर म्हणल्यार लेटर ए. इट कॉल्स अस टू डू acts of love which preach louder than words. Acts of love preach louder than words. मोगाल भाव भयणीनो, जेन्ना मारिया थंयसर पावता तेन्ना ताचे नोमाना वरवीं एलिझाबेथीक देवाचें आसणें तिचे कडच्यान अणभवूंक येता. कित्याक मारिया देवाचो मोग आपल्या काळजान आपल्या जिवितान आनी आपल्या सेवेंतल्यान आपले मावशी भयणीक भेट करूंक वेता. आयज जोरी तर आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घाल्यार आमी जाणात कोवीड जाल्ले तेन्ना जायते आमची भाव भयणां देवाच्या घरा परतली. तेच परी जायती आमची भावा भयणां घरांतूच पिडेंत कोश्टवताली आनी आमी आमचे भाव भयणी सोवे सेवा चाकरी करून आमच्या मोगा वरवीं तांकां गोठाय पोत्तून फावो केली. अशेंच कितें एका नर्स ताचे जिवितान घडलें. घरान तिचो बापूय पयलींसानूच बरो नासलो. ताका कोणाचो आदार जाय आसलो ताका उबारून व्हरूंक, कित्याक तो व्हील चॅराचेर आसलो. आनी कोवीड आयले तेन्ना ताची आवय ती कोविडाक सांपडटा आनी ह्या वरवीं हे नर्स जे आसता ते आपले आवय आनी बापायक पयस दवरून तांकां जाता ती सेवा करून उपरांत आपलो वावर कोवीड वॉर्डान ते आपले वावर करून घरा परतवता तेन्ना घराचो वावरूय ते करूंक पावता. मोगाल भाव भयणीनो, हें सगलें ते मोगान कोत्ता. मोगान आपली सेवा आपले पिडेंत आसलोल्या भाव भयणीक दिता. तेच परी पिडेंत आसलोल्या आपल्या घरच्या सोबेय ते मोगान सेवा चाकरी करता. असले नर्स, असले डॉक्टर जावं असले आमचे बरे मोनाचे भाव भयण जे रस्त्यार फुडें सरलोले आमच्या भाव भयणीक आदार दिवंक, जावं ऑक्सिजन प्रोवायड करूंक, जावं हेर वस्तू प्रोवायड करून तांकां पावोवंक ह्या आमच्या भावा भयणींनी सेवा चाकरी आदारली. आनी हेंच कितें आमकां मारयेचे जिवितान दिश्टी पडटा. तिसरें लेटर आर. रिव्हिलिंग क्रायस्ट बाय प्रेझन्स. मोगाल भाव भयणीनो, जेन्ना मारिया एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता तेन्ना ताच्या आसण्या वरवींच एलिझाबेथ ओळखूंक पावता की देव ताच्या घरान भितर सरला, देवाचें आसणें तिच्या घरान भितर सरल्या. आनी ही पावलां जेन्ना मोगान आसता तेन्ना आमी खुशालकायेन बोत्तांव. जेन्ना आमची सोयरी दायरी आमच्या घरान भितर सरता दुसरोच आनी वेगळोच वातावरण आमचो घराचो जाता. आयज आमकां विचारुया, आमच्या पावला वरवीं आमच्या सेवे चाकरे वरवीं आमी दुसऱ्याच्या जिवितान देवाचें आसणें जाता काय? मदर टेरेसा एका वेळार एक दुर्बळ आसलोल्या एका भिकारी सोरशी वेता. रस्त्यार तो पडलोलो. किडे ताच्या गावेंतल्यान भायर सोदताले. तिका ती एम्ब्युलन्सान व्हरता, आपल्या घरा व्हरता. ती ह्या मनशाक साफ कोत्ता, न्हाणयता आनी ताका खावंक आनी जेवंक कितें दिता. आनी हें केले उपरांत शेकी हो मनीस तिका भेटता तेन्ना वो तिका मेवता तेन्ना रातच्या वेळार म्हणटा, हांव जिवीतभर एक जोनवार कसो लोकान म्हाका लेखलो, आयज एक मनीस कसो हांव मरून वेता. आनी शेकी थोड्याच ओरांनी हो भाव भायर पडटा. मोगाल भाव भयणीनो, आमची सेवा जी आसा ते एकामेका सोवे वो दुसऱ्या सोवे आमी देवाचे आसणें आमी तांच्या जिवितान हाडटा. तर आमच्याय जिवितान आमी एकामेका सोवे सेवा चाकरी दाखोवंक आयज हे विशय आमकां उलो करता. आनी चवथे स्वातेर लेटर वाय. येस टू गॉड मेक्स अस थ्रू मिशनरीज. येस टू गॉड मेक्स अस थ्रू मिशनरीज. आमी जोरी तर आमच्या जिवितान
देवाची खुशी करूंक फुडें सोदता जाल्यार आमी आमच्या जिवितान एक मिशनरी कशें जियेता आनी मिशनरीचो वावर आमी करता. कित्याक आमचे मिसांव न्हय भायर परदेसान वो जुंयसर जेजूक परगटूंक ना आजून थंयसरूच आमचे मिसांव दवरलेले ना, पूण आमचे मिसांव आमच्या कुटुंबान सुरू जाता. जेन्ना एक आवय बापूय आपल्या जिविता वरवीं आपले बरी देखे वरवीं आपल्या भुरग्यांक बरी देख दितात, आपल्या भुरग्यांक देवाचें आसणें तांकां फावो करतात तेन्ना, देवाची शिकवण तांकां दितात तेन्ना हे मिसांव आवय बापूयचे तांच्या जिवितान सुरू जाता. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी समाजान एकामेका सोबे सेवा चाकरी करता, समाजान आमी आमच्या भाव भयणी सोबे आमचो मोग आनी हुस्को दाखयता, तेन्ना आमी आमचे मिसांव फुडें व्हरता. मारयेन ओगेपणान आनी आपल्या सेवेंतल्यान देवाचे आसणे आनी आपले मिसांव फुडें व्हेले. आयज आमकां जोण एकल्याक आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजान, आमचे फिरगुजेन आमकां एकामेका सोबे मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आमच्या सेवे साकरेंतल्यान आमचो हो मिसांव जो देवान आमकां दिला, देवान जे गूण आमकां फावो केल्यात, त्या सेवे वरवीं आमी एकामेकाच्या जिवितान देवाचे आसणे एकामेका सोबे दाखोवंक आमकां आयज ह्या मिसान उलो. तर हें करूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसान आमी कुर्बा आनी बोड मागता आसतना आमी मारयेचे जिवितार नियाळ करुया आनी आमचेय जिवीत मारये भाशेन सदांच एकामेकाच्या हुस्क्यान बोल्लोले, एकामेकाच्या मोगान बोल्लोले आनी सेवे चाकरेचे मोन आमचे आसूंक ह्या मिसान आमकां जोण एकल्याक कुर्बा आनी बोड मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमची गोरजो आनी मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या मोगान रिगून रावून आपणे अनुभवलेल्या मोगान देवाच्या परजेची तांणी व्हडे उमेदीन आनी खालतिकायेन सेवा करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी नागरिकांची सेवा करतना आपले पोन सोडून दिवन मोग मैपास आनी एकसार बांदूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सायबीन माईचे सेवे साकरेचे देखीन आमची दर एक समुदाय वाडोवंक आमचे मदें मोगाचे आनी एकसराचे बांदपास अदीक अकून जावंक आनी आमी जेजूच्या मौल्यांक गोवायसावंक पावोवंक आमकां बापाची मजत मागुया. आमी समेस्तांनी आमच्या ल्हानवीक जिविताचे सालींतल्यान देवा मुखार मानवलेली जावंक आनी विस्वासीपणी देवाच्या उतराचे परगतनार जावंक बापाचो आदार मागुया. आयच्या नोवेनान वितोरीन लोबो आनी ताच्या फॅमिलीच्या इंतेसांव पासत सगळ्या संपलेल्या कोफ्राद आनी मर्दमास वांगड्यां पासत आनी परब समारंभतल्या डायगो आनी रोझलिना आनी ताचे फॅमिली पासत कांदेलारिया सायबिनीचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात ते जोमे
फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वास इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप आनी फॅमिली सेल तांच्या वांगड्यांनी प्रिती मोगान आनी लन्वी कायन दुसऱ्यांची सेवा करूंक ह्या वरवीं जेजूचे बरे खोबरेची परगत नारां ती जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाल बापा ह्या वेळार आमची खासगी गोरसो आनी मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेका सोवे मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी ह्या वरवीं आमच्या सेवे चाकरेंतल्यान आमी तुजे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कुरपेन आनी तुज्या मोगान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो सोरो आनी गोरिबांक दाना. ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमचे जिवीत बापाक भेटुया. जे परी कांय वेळान हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसान आनी रोगतान बदलतलो, तेच परी आमच्या जिविताची नोसोडणी जावन गरीब ल्हान सोवे आमचो हुस्को आनी मोग आमी दाखोवन तांकां बोरवाशाचे फोलेर जावन देवाक मानवतलें जिवीत आमी जिवंक ही दानां बापाक भेटुया. म्हज्या भयणी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आनी तुजे कुरपेच्या उदारपणान आमीच तुका मानता तसलें सोपूर्ण आनी सासनीक दाना जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे माये जाल्ले बागिवो निती आंकवार मारयेक नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सावडेन तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत तुजी मोहिमा वाखाणटात, बोडवोन तुका नमस्कार करतात, शोक्त्यो कोडकोडटात. सोर्ग आनी सोगल्यो पोदव्यो आनी भोक्तिवंत सेराफीम संतोसान संगाती आर्दोन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतीकायेन आमी तुजी स्तुती गायताव. Pove, pove, pove dal baranzo sorbes podeo, sorgani samsar bola tuja boy boban, unsana unsorgi, sorbes pora cenavi etato subagi, osana unsorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर. देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco संसाराच्या सोलवंदारा तुझ्या खुर्सा आनी पुनोचे बंदपणा बोरवे तुवे आमची सोलवण केली. आमचे काकलूत कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्पुरा के बी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे बागन बापा फिलीप तेरियासमी आमचे गोली बाबांक आनी सगळीं संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरभाशान उतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबनीचो उगडास कर. आयज आमी मीस पडयता सगळे मरून गेल्ले आमचे कॉन्फ्राड बा भयणी ह्या कपेलाचे.
तशेंच जाणी परब केल्या पूण आयज ते संवसारांत ना तांचे पासत. तशेंच वितोरिण्या लोबोच्या कुटुंबान मरून गेल्या ताची आवय आनी दुसरी घरची ताका आमी विश्वासाचें सूख मागता. आनी तुजे काकुतीन अंतरल्या समेत सांग तुज्या मुखामळाचो पोसवड पोडेंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आनी आयज आमी मीस पडयता भितोरीन लोबोन ताच्या फॅमिलीचेर अनुभव करून पिडेत आसा तांचेर आनी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समुद्रांचेर आशिर्वाद घाल. भाग्यवंत अशें भाग्यवंत आंकवार देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुसेर जपोदी भाग्यवंत दोन मृतांनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी ताच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर बोलवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आयज आमकां विशय उलो करता. सेवे चाकरेंतल्यान आमी एकामेकाची सेवा करून आमचो देवान आमकां दिल्लो हो मिशनरी वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. तर ह्याच देवाक उलो मारून आमी सगळी आमची मागणी एक करून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाश्यान ओत्रेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. मिशनरी आनी सेवेचें मोन
आनी काडीज आमी आपणावंक ताची कृपा आमकां मागुया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणीक सोडवणेच्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडटोली आमी तुजे कुरपेचे बोरतेन आनून बरीत जावन आनी दैवीक जिवितान वाडत वचूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसात. फादर बॉरीस 2 दीस आमचे मदें येवन तुवें आमकां देवाच्या उतराची आकारणी केली आनी आमकां बरी सोजमणी दिली. ह्या पासत आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तुमकां एक ल्हानशी भेट आमच्या पादविगार फादर डॅरिक आनी सगळ्या फिरगोजकाराच्या नांवान दिता. तो हांव दिन वाचता फादर बॉरिसाक. 2 दीस आमचे मदें येवन ताणें देवाची तर पुरगटले पासत. तो आमचो शेजारी पोरवूरचो पूण गांवांत कुंकोळेचो आनी चड वर्सां ताका जावंक ना पाद्री जाल्यार तरनो काळो तो आसा. देखून ताचे पासत मागीर देवान ताका बरी भाशेन भलायकी दिवंक आपल्या मोळ्यान वावर करपाक. हांव केरी भाशेन दिन वाचता. फ्रेंड्स ऑफ जोझफास कॅरिस्मेटीक इंडस्ट्रीज प्रेयर ग्रूप आनी फॅमिली सेल मिसाची मांडाबोल आनी काल कोपेल साफ केल्ले पासत. आयज कॅन्टीन मारा 1 तुमी तांचे वस्तू घेवन तांकां आदार करचो म्हूण हांव रावतां. तशेंच गोमून आयलां की कांय जाण बरीं आसात तीं पास वतात मोटराचे बरीं आसात तीं. आमी पयलें प्रेफरन्स दिलां दुयेंत आसात तांकां कित्याक तांच्यांनी वयर येवंक जायना. जाणटीं आनी उपरांत उरल्यार मागीर तुमकां तर आमचे लागीं 40 पास आसात. 40 हांगा आमी स्वात वाडयल्या आनी 40 मोटरां जातात. तर उणी आमी 30 दुयेंतींक आनी जाणट्यांक आनी मागीर तुमकां आमी सांगतले उरल्या जाल्यार 10 नाजाल्यार पार्किंग आमी हे पावटी चिंतलां. मुखल्यान आमकां रस्तो केला शेताचेर एकूच सायडीन पार्क करपाचें. तर थंयसर पार्क करून तुमी चलोवंक जाता कोण बरीं आसा ताणीं. आदीं प्राचीत कशें येतालीं चलून आनी त्या दिसाक तुमी जाणांत आमी कोट्ट्यो घेवन कांय जाण तुमी कोट्ट्यो घेवन आसतलीं. एक ल्हानवीक सायन ऑफ ह्युमिलिटी कित्याक तुमी आंगवण केल्ली देवान साहेब तुमचें आंगवण मागणी आयकली देखून तुमी कोट्टे घेवन बेकेक बसतलीं. दोरी जावन आसा एक ल्हानविकाची वस्त आनी इलेक्शन चडल्यारूय बी मातशें तुमकांय बरें एक्सरसायज जावपाक. तर बरीं आसा ती मातशें चलोवन येयात थंयसर मोटर थंयसर पार्क करात आनी वयर तुमी चलोवन येवचें. पूण पास व्हरूं नाकात कित्याक तुमी वतले आनी मागीर दुयेंत आसा तांकां वयर उडयतलीं मागीर. तर पयलीं ताका 40 आसा तांकां आमी दितले 30 मागीर 10 तुमकां मेळटले. तरी मातशी आमची मांडाबोड सांबाळची आनी तुमकां चॅक करपाक 2 जाण मनीस आसतले सगळ्याक कोणेच तुमच्या मोटरान दुयेंत आसा तो जाणटी आसा जाल्यार. तर आमचें मातशें स्ट्रिक्ट चॅकींग ताका लागून मातशें तुमी सांबाळून रावचें. फाल्यां वेस्प्र 6 वरांचेर उगडास करता 6 वरांचेर वेस्प आनीक पोरवां 7, 9 आनी 12 9:30 न्हय पूण 7, 9 आनी 12 उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोतबेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमी नवीनाची मागणी करतल्या. सगलीं बराबर. कांदेलारिया सायबिणीचे नोवेनाचे मागणे. मोगाळा जेजू कश्टताल्यांची तूं गोठाय तुजे सोरशी लोकांक हाडलोले कुस्कोळ पिडेस्तांक आनी जीवसवार भलायकेकारांक तुवें बरी केली. हे पोरी तुज्या बापाक तुवें महिमा दिली. तुजे आवय आंकवार मारयेन संवसाराच्या सोबार स्वार्थांचेर दिश्टी पडून देवाची पोरवी आनी काकूट पुरगोटली. तिचे विणवणेन जायते पिडेस बरे जाले आनी जायत्या जाणांनी आपले जिवीत नवसोल्ले. आमी हांगा ह्या पवित्र जाग्यार आमचे हुस्के दुखी कोणती पिडा आनी तरेतरेचे भार घेवन आयल्यान. उजोऱ्याचे कांदेलारिया सायबिणी दयेन आमचेर नदर घाल आनी आमच्या मागण्या आनी उपकारां पासत जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान लागीं विनोती कोर. देवाची खोशी जाल्यार हो म्हजो उपकार तुज्या पुता सोरशी पावय. हांगा तुज्यो जायते माग. हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कांदेलारिया सायबीण आमचे पासत विनोती कोर. आमकां फाव जावचो जेजू क्रिस्तान बासायला तें. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा आमचे ओसोकतायेन तूच आमचो आसरो. भागिवंती देवा मातयेचो उगडास काडटना तिचे विणवणेच्या आदारान आमचे खोटेपणांतली आमी मेकळी जावशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय.